उदय देशप्रभू तांचे अभिनंदन करता, तांकां म्हजी शुभेच्छा दिता आणि अशेंच तांच्या हातांतल्यान बरी बरी पुस्तकां येवं आणि कोंकणी भांडार साहित्याच्या भांडारात एक बरे बरे उंच पाडेली उंच अशें पावतले बरे बरे पुस्तकां येवं अशें मागता. बाब उदय देशप्रभू ह्या पुस्तकाचो बरोवपी लेखक. जायते वर्सां पासून आमी एकामेकांक वळखतात आनी सांगलाच, पूण फाटली एक 8-10 वर्सां आमचे मेळप ना. हांवूय स्कुलाच्या हातूंत बिजी उरलो, तो एक पुण्याक आसा, दोगूय जाण बिजी आहे आनी 8-10 वर्सां उपरांत आज आमचे मेळप जालां. बाब उदय हायली क्वॉलिफायड, बरो शिकला, हायली क्वॉलिफायड, व्हड गिन्यानी, नॉलेजेबल, जिद्दी, जिज्ञासू, तसोच कोंकणी जालें कोंकणी चुकलो हांव कितें ना कोंकणी भाशेचो एक प्रामाणीक कार्यकर्तो. ताणें हाज्या पयलीं आतां जाणां आयकलें, ताणें हाज्या पयलीं ताज्या लेखणींतल्यान जायतीं बरोवपां जाल्लीं आसात. ताणें कथा बरयल्या, लेख बरयल्या आनी जायत्या नेमाळ्यान ती प्रसिद्ध जाल्लीं आसात. ताणें चरित्रांय बरयल्या आनी आज जेन्ना म्हाका एक आठवड्या पयलीं बाब हरिशान सांगलें की रतन टाटा मनीस रुपांतलो देव हाचें चरित्र उदयान बरोवपाक उदयान बरयलां आनी ताजे सुवाळो रे बाप रे म्हणजे गरुड झेप घेतली हाणें, व्हडली गरुड झेप. रतन टाटा असो तसो केदो मनीस, ताजें चरित्र बरोवप, ताजो अभ्यास करप, कशें कितें जमलें हाका. कारण फक्त 3 लोकांनी ताजी चरित्रां उजून बरोवन आनी कोंकणींतल्यान ते म्हाका दिसता पयलोच हो जाणें रतन टाटाचें चरित्र बरयता. खरेंच कौतूक करपाचें ह्या मनशाचें, कौतूक करपाक ते शब्द पासून थोडे पडटले. असो मनीस बायन सांगला त्या प्रमाणे पणसा सारको खरेंच रसाळ मोहळ बरो उलयलो तो. पूण जेन्ना कळ्ळें की हो धरून जायताला रतन टाटा ताजें चरित्र बरयता न्हू, म्हणजे वाव. त्रिपूण ताणें ते रतन टाटा हे ते पुस्तक रुपान बरयलें. म्हणजे हांव काल पयर वाचतालो की शाळेंतल्या हायस्कुलच्या 5वी 6वी 4वी भुरग्यांक रिकमेंड करूं येता एज्युकेशन डिपार्टमेंटान, तूं बरय, आमी हांव ते फाटल्यान आसा. ही चरित्रां जाणा जावंक जाय. भुरगो जर फुडें वयर सरतो, विद्यार्थी फुडें वयर सरतो, तांकां कळूंक जाय. तूं म्हणटा तसो हो देव, देवळांनी देव आसा काय ना खबर ना, देव अशी भुरग्यांनी पुस्तक वाचपाची गरज आसा. पूण जेन्ना म्हाका कळ्ळें हाणें इतली बारीक साण बरयतना रतन टाटाची बारीक साण इतली अभ्यासू प्रवृत्ती धरून बरयल्या, खरेंच ताची तोखणाय करप. ताणें हें पुस्तक बरोवन कोंकणी भाशेन एक बरोवन कोंकणी भाशेक एक उंचावयल्या पांवड्यार पावयलो. ताणें जी आदली पयलीं पुस्तकां बरयल्यात, लेख बरयल्यात आनी आतां वाचले आमी ते करुणानिधीचो आदलो मुखेलमंत्री मद्रासाचो, ताजेरूय ताणें चरित्र ताणें बरयलां. हांवें वाचून ना, सॉरी सांगता, हांवें वाचून पावलें, हांव मेळूं ना पुस्तक तें. पूण बरयलां आयकून अरे बाप रे म्हणे हो ल्हान मनीस न्हय. वी आर अ पिग्मी पीपल, शॉर्ट पीपल. हो पिग्मी न्हय, व्हडलो जाण खूब मनीस व्हडलो. टाटा सारक्या मनशाची ताची उंची रुंदी लांबी काय कळना, त्या सारक्या मनशाची ताणें चरित्र बरयलें. खरेंच ताची तोखणाय करूंक जाय. आज ताची तोखणाय करता, खरेंच तोखणायचो मान ताका मेळूंक जाय. आज ताणें एक पुस्तक बरयलें रतन टाटा. ताणें सांगल्या प्रमाणे रतन टाटा म्हणजे रत्नाची खण. रत्नाचे भाग पळोवना, रत्नाची खण घेतली अशी म्हणटात. सादो सरळ मनीस, ताजे जितली तो वंदनीय पूजनीय मनीस, सादो सरळ वंदनीय पूजनीय मनीस असो रतन टाटा. ताजी एक वाचन करशी म्हणजे वाचतालो एक ताका
लोक सांगले कदा की जेन्ना ताजी एक एअर इंडिया एअरलायन्स आशिल्ली, एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलायन्स. एअर इंडिया म्हणजे ताज्यो 5वी खंडारी विमानां वताली आणि इंडियन एअरलायन्स भारतापुरती जवळच्या देशांनी. तर असो एक वेळ आयलो भारत सरकारान ठरयले की ज्यो प्रॉफिट टेकिंग कंपनी आसा त्यो घेवच्यो पण प्रायव्हेट नॅशनलायज करच्यो म्हणून. आणि तेन्ना तांणी पयलींच रतन टाटाक मेसेज धाडली की आमकां तुमची विमान कंपनी जाय, आमी घेवपाक करतात, वी वॉन्ट टू नॅशनलायज इट, राष्ट्रीय करून करपाक. 2 दीस खंय तो न्हिदलो ना. जे दिसा तो ताच्या भायर पडलो, भायर गेलो तेन्ना टायम्स ऑफ इंडियान ताजे एडिटर बरयले, तो त्या दिसा 2 दीस न्हिदलो ना. दिवचे आदले विमान कंपनी आपलो गुजरा करपी एम्परर, तुम्ही पयलो आसता एम्परर जालो न्ही, हांगा काटो आयलो एम्परर महाराज. तो महाराज म्हणजे ताचे काळीज रतन टाटाचे दिवचे सरकाराक काय नांव दिवचे. ताज्या मनात सदांच राष्ट्र पयली, देश पयलो, भारत प्रेमी तो. अशे खूब थोडेच अशे आमचे उद्योगपती आसात. तो काय दिवंक काय नाका, काय दिवंक काय नाका, दिवंक काय नाका. आनी जर आपले प्रॉफिट मेकिंग जी बिझनेस आसा, जर आपण जर तो राष्ट्रीयकरण तर समाजाक फायदो जाता, दिवया. गेली 20-25 वर्सां लेखन करतात. हांव तांकां खुबशीं वर्सां जालीं वळखता. आनी सगळ्यान पयलीं ताणें काडलें तें पुस्तक 2018 आनी उपरांत ते बरयत गेले. गांधीजीचें पुस्तक तांच्यांनी अनुवाद केले. आतां अनुवाद ते हिंदी, इंग्लिशीचे करतात, हिंदीचे करतात, मराठीचे करतात, कोंकणींतल्यान. आनी ते खरें आकर्शक जाता, बरें जाता. तांकां पुरस्कारय मेळिल्ले आसा. तर उपरांत तांणी शंतनुराव किर्लोस्कर हांचें चरित्र बरयल्लें आसा. उपरांत लोकनायक करुणानिधी हांचेर पुस्तक बरयल्लें आसा, पुस्तक इन द सेन्स चरित्र. उपरांत ताणें आतां सांगिल्ले त्या प्रमाणे उत्तर भारतीय संकलित कथा, ह्यो कथा खरेंच पुस्तक घेवन वाचपाचें, सुंदरूच जालें. तर उपरांत ते 2024 जालें आनी आतां 2025 रतन टाटा हांचेर हें पुस्तक आतां उजवाड आयलां तें प्रसिद्ध जालें. त्या खातीर खरेंच हांव तांकां मना पासून ताचें अभिनंदन करता, मना पासून परबी भेटयता. रतन टाटा हें तुमकां खबरच आसतलें, ज्या प्रमाणे नांवानूच ताजें रतन आसा. अशें म्हणटात की ज्या प्रमाणे खंय 20 किलोमिटर प्रमाणे आमची भास बदलता, तशीच आनी एक वर्डिंग आसा की एक सादारणशे 25-50 वर्सां वतकच खंय तरी एक मनीस निश्पत्ती अशी जाता जी की देवाचे समान आसता. देव म्हणून आनी कोण वेगळो ना. खरें उलोवप, खरें वागप आनी खऱ्या खातीर काम करप, तोच म्हणजे कितें. मनशाक मनीस जावन मनीस रुपान मदत करप, जें काम त्या रतन टाटान केलां. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, म्हज्या नव्यान सांगपाची आनी गरज ना. आपल्या नांवा प्रमाणे आपलें नांव ताणें साध्य केलें. आपले अशें जे आतां उदय बाबान तुमकां सांगलाच आसतलें, आपल्या करणेन, आपल्या कार्यान, आपल्या कामान. आनी ते फेमस जाले आनी आपल्याक फेमस केलें ना. म्हाका मान दी, म्हाका मान दी म्हणलें कोण मान दिना. मान मनशाक घेवपाक कळपाक जाय. लोक दितात मान. हांवें बरयलां म्हणजे कितें, आनी कोण 10-12 लोकांनी बरयल्लें आसा ऑलरेडी खंय खंय. तातूंतलेंच तांच्यांनी मातशें अलंकारीक भाशेन, डिफिकल्ट भाशेन बरयल्लें आसा. तेच हांवें थोडे कलेक्ट करून करून सादे सोंपे भाशेन भुरग्यांक स्कुलान बिलान सुद्दां कळूंक शकता अशे तरेन ते मांडलां. तितलेंच हांवें केलां, बाकी कांय न्ही. आनी तातूंत एक वेळ हांवें घाला म्हणजे कितें, आज लोक कोट्यांनी रुपया फातराच्या देवा खातीर मोडटात. फातराचो देवा म्हणटा देवळांनी
देव देवळांनी नासता, देव ह्या सगळ्या मनशा भितर आसा. आणि अशा भितरलो हो रतन टाटा हो देव. ताची तुम्ही पुस्तकान येयला ताजे कारकिर्द वाचशात जाल्यार तुमकां घडी घडी दाखोवता तो देव दिसता असो तुमच्या फुड्यान. तातूंत कांय गजाली ज्यो मुद्दम सांगपाक ज्यो आसा ताच्या त्या कॅरेक्टराच्यो. राष्ट्रपती नारायण SSC उपरांत ताचे फुडें शिकपाची परिस्थिती नासली. तांचो ट्रस्ट आसा. ह्या ट्रस्टान तांकां त्या टायमार हे केलो म्हणून राष्ट्रपती मेरेन पावलो तो. म्हणजे त्या मनशाक जो मिस्टर नारायणान त्या टायमार तो देव. दुसरो आमचो सायंटिस्ट रघुनाथ माशेलकार, ताणें पयर तेन्ना हाजे मरण जालें टाटार, ताणें मुद्दम तें सांगलां की आपूण SSC फुडें शिकपाच्या फायनान्शियल हातूंत नासलो, पूण टाटा ट्रस्टान आपल्याक हे केला म्हणून आयज तुम्ही म्हाका सगळे सायंटिस्ट आनी कोण वळखतात. हे नांवाजती दोन हे सांगले भितर अशी कितलीशीच आसात. आनी तातूंत म्हाका दिसता भारतांत असो खंयचोच उद्योगपती आसचो की जाची एन्युअल इन्कम आसा पळय ताचो 62% ताणें चॅरिटी खातीर दवरला. हांव चॅलेंज करता आख्या भारतांत, भायल्या म्हाका खबर ना, इन्कम माझ्या 62% चॅरिटी खातीर खर्च करपी मनीस वा देवूच आसूं शकता आनी कोण आसूं शकता. आयज कालचे देव ना. तुम्ही जे देव आसा पळय देवळांत आसात ते देव हे न्हय. देव सगळे असे भायर आसात. प्रत्येकाक तुम्ही स्वतः कळटा की तुमकां ज्ञान जाय स्वतःचे. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.